गँगस्टर विनायक कारबोटकाराची सडा जेलींतली मारबडय आनी खुनाची केस क्रायम ब्रँचीक दिल्या। 24 जानेवारीक वास्को सडा जेलींत विनायकाचो खून जाल्लो। ताच्या खुनाचे कुवाडे अजून सुटूंक ना। अंडर ट्रायल कैद्यांनी मारबडय केल्ल्यान विनायक मेलो अशें तपास अधिकारी म्हणटात। पूण हातूंत जेल स्टाफाचो हात आसा काय ना हे विशीं मात कोणूच उलयनात। गँगस्टर विनायक कारबोटकाराचो गोंयच्या कैद्यां मदीं दरारो आसलो। सुमार 7 म्हयने आदीं विनायक कारबोटकारान कोलवाळा जेलींत आनीक एक गँगस्टर अशफाक बेंगरेचो खून केल्लो। अशफाक बेंगरेचो खून जातकच कारबोटकाराक सडा जेलींत शिफ्ट केल्लो। तपास अधिकारी सांगतात ते प्रमाण 24 जानेवारीक रातीं उसरां कसले तरी कारणाक लागून विनायक कारबोटकार फुरयत जालो। ताणें जेलीच्यो लायटी आनी सीसीटीव्ही कॅमेरा फोडले। कैद्यांक आनी जेलीच्या कांय स्टाफांकूय मारबडय केली। कारबोटकाराच्या मारान तिडकल्ल्या कैद्यांनी कारबोटकाराकच जितो मारलो। पूण कारबोटकार इतलो फुरयोत जावपाक कारण कितें ताचें गूढ मात तशेंच आसा। ज्या दिसा घडणूक घडली ते राती सडा जेलींत आशिल्ल्या एका आरोपीन दिल्ले म्हायती प्रमाण अशफाक बेंगरेक मारले उपरांत विनायक कारबोटकार सामको निश्ठूर जाल्लो आनी उर्मट वागतालो। आपलो धाक दाखोवपा खातीर तो शुल्लक कारणां खातीर कैद्यांच्या आंगार येतालो। जेल स्टाफा कडेन बेशिस्त वागतालो। आपूण कारबोटकाराक वळखतां अशें सांगपी एका कैद्याच्या म्हणण्या प्रमाण कारबोटकारान आपल्या सेलांत सुमार 1 लाख रुपया आनी एक मोबायल लिपोवन दवरिल्लो। 24 जानेवारी कसलीच सुचोवणी दिनासतना कारबोटकाराक सिंधुदुर्ग जेलींत व्हेल्लो। पूण कांय तांत्रीक अडचणीक लागून ताका सिंधुदुर्ग जेलींत दवरलो ना आनी ताका परत सडा जेलींत हाडलो। रातीं सुमार 10:30 वरांचेर सडा जेलींत परततकच ताका आपले पयशे आनी मोबायल ना जाल्ल्याचें कळ्ळें आनी तो बरोच चळवलो। ताणें पयलीं सीसीटीव्ही कॅमेरा आनी उपरांत लायटी फोडल्यो। ताका आडावपी कैद्यांच्या आंगार तो गेलो। पूण जेल स्टाफ हे ताचें मेन टार्गेट आसलें। आपले पयशे कांय जेल स्टाफानूच चोरल्यात अशें ताका दिसतालें, कारण म्हापशें कोर्टांतल्यान ताका सिंधुदुर्ग जेलींत व्हरतले हें कोणाकूच खबर नासलें। पूण अचकीत सगळ्यो लायटी बंद जाल्यो आनी काळखाचो फायदो घेवन कांय आरोप्यांनी कारबोटकाराक जितोच मारून उडयलो। वारांव वा दांडो ह्या सारक्यो धार नाशिल्ल्यो वस्तू मारिल्ल्यान कारबोटकाराच्या आंगाक खूब जखमो जाल्यो आनी तातूंतच ताका मरण आयलें अशें पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सांगता। लायटीचो मेन स्विच बंद आशिल्लो आनी सीसीटीव्हीचो DVR मोडिल्लो अशें मुळाव्या तपासून दिसून आयलां। आतां क्रायम ब्रांचीच्या तपास अधिकाऱ्या मुखार प्रस्न आसात ते अशे: विनायक कारबोटकाराक कोणें मारलो? सगळी लायट कशी गेली? पुरंडा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। कुडतरे मतदारसंघात लोकांक जाय तसो विकास जावंक ना। उदक आनी लायटीचो प्रश्न अजून जाग्यार पडना। ड्रग्साचो वेव्हार चालूच आसा। ड्रग्स घेवपी तरणाट्यांचो आंकडो वाडत आसा। नवे नवे प्रकल्प येतात पूण तातूंत थळाव्या लोकांक रोजगार मेळना। कुडतरे मायक्रो इंडस्ट्रीज झोन उबारल्यार बेकारीचो प्रश्न थोडो भोव सुटू येता अशें गांवचे लोक म्हणटात। लोकनाम्याच्या खबरामाळेंत कुडतरेच्या मतदार राजाचो लोकनामो। कुडतरे कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी कुडतरे विलेजींत सद्याक मोठो प्रचारान आसा तो ड्रग्स आनी आमच्या तरणाट्यांक हो ड्रग्साचो इशू इतलो जाला की तरणाटे खूब वायट दिशेन वतात। तांचे खातीर कोण कांय करना। हे दोन इशू आसा हांगा। ड्रग्सांक वता तेन्ना घरचो इशू आसा, समाजाचो इशू आसा आनी सरकाराचो इशू आसा। पुलीस फोन केल्यार पुलीस कांय करना। सो आमची फूल जी सिस्टम आसा ती ब्रेकडावन जावन पडल्या ड्रग्सां खातीर। तरणाट्यांक जेन्ना ते रॉंग दिशेन वतात तांकां सारके दिशेन हाडनात। सो हे सगळें हे ड्रग्स इशू इतलो भितर गेला आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींत। गेल्या वर्साक मायणा ह्या गांवांत 2 तरणाटे भायर पडले ड्रग्सां खातीर। अजून कोणाक धरूं ना। बारीक बारीक जाणांक धरल्यात। मेन जे पेडलर्स आशिल्ले, सप्लायर्स आशिल्ले तांकां कांय धरूं ना। पुलिसांक सांगल्यार पुलीस केस कांय फुडें व्हरना। सो अशें जेन्ना आमची सिस्टम इतली वाट लागल्या तेन्ना म्हाका दिसना हें कितें जातलें शें। सो पुलिसींग पळय आसता न्ही, दॅट हॅज टू बी मेड इंडिपेंडंट ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इंटरफियरन्स खूब जाता आनी मागीर तो म्हणटा MLAन हाका सपोर्ट करपाक लायला सो आमी केस ताज्या अर्दान मांडया। तशें जावपाक जायना। एक जर केस जाली, एक इशू जालो, जाल्यार एक एक्सिडेंट जालो, अरे हो हागेलो मनीस तो तागेलो मनीस, तशें जावपाक जायना। पुलिसांनी निश्पक्ष म्हणजे सारकें कोणाचो फावोर नासतना थंय पयलीं इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय, कितें जालां तें पळोवपाक जाय आनी ते प्रमाणे आपली
केस मांडपाक जाय. म्हणल्यार ड्रग्साचें ह्या गांवांनी जाता. खेडे गांवांत पळय आसा आमचे कोणशे गांव हे कुट्टोरे कॉन्स्टिट्युन्सी पळय कोणसो आसा गांवचे हे पळय लायक राशोल बांद आसा. ते बांदाचेर आमचे तरुण भुरगे येता, पूण आमचे गांवचे भुरगे कुट्टोरेचे कॉन्स्टिट्युन्सीचे भुरगे न्हू, हे भायले कॉन्स्टिट्युन्सीचे भुरगे हिंगा येता. आतां पळोवपाक गेल्यार ह्या मतदारसंघान जे पळय डेव्हलपमेंट जावपाक जाय आशिल्लो तो लोकांच्या मान्य प्रमाणे जायना. ह्या जो सरकार आतांचो आसा त्या सरकारान सारकी लक्षां ह्या डेव्हलपमेंटाचेर दिली ना. बो करून विलेजीत पळयत गेल्यार आमी मतदारसंघान नदर मातचे पयलीं विलेजीन नदर मारपाक जाय. विलेजान जे बेजीक पळय डेव्हलपमेंट जावपाक जाय आशिल्लो तो पंचायता कडल्यान जाता. पंचायतूच आमचे तर स्ट्रॉंग ना, पंचायत आमचे तर सारके ना. पंचायताक जे पळय आमकां पावर दिवपाक जाय आशिल्ले, जे पळय सवलती आमकां दिवपाक जाय आशिल्ले त्या सरकारान आमकां दिवंक ना. ह्या सरकारान दिवंक ना कित्याक जेन्ना पयलें गेल्या इलेक्शना टायमार सांगलें की पंचायत आमी स्ट्रॉंग करतले म्हूण. एज पर द कॉन्स्टिट्युशन आर्टिकल 243G आमकां कायद्याचे जे पावर मेळपाक जाय आशिल्ले, जे कायद्याचे सवलती मेळपाक जाय आशिल्ले, जे कायदे पंचायताक फावो जावपाक जाय आशिल्ले आनी शेड्यूल 11 इम्प्लिमेंट जावपाक जाय आशिल्लें तें जालें ना, फकत बुकाचेर उरलां. आनी म्हणूनच पंचायताच्या तरेन जो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय आशिल्लो गांवांत तो जालो ना. आनी जालो ना म्हणटच हेका कारण कितें? सरकार सारको ना, सरकारान हेजेर लक्ष घातलं ना. ग्रामसभा आनीक जाता, ते ग्रामसभाक मांडावळ जी जावपाक जाय आशिल्ली ते मांडावळ प्रमाणे ती चलना. आज लोकांचो गुन्यांव ना. लोकांक जे कायद्या प्रमाणे कितें मेळपाक जाय आसलें तें मेळना. ग्रामसभा शूड बी स्ट्रॉंग, आनी ग्रामसभा जर स्ट्रॉंग जायत जाल्यार पंचायत स्ट्रॉंग जातली. हांव सरपंच खरो, पूण हांव मान्य करता लोकांक पावर दिवपाक जाय. लोकांच्या एस्पिरेशन प्रमाणे लोकांक जाय तें गांवांत येवपाक जाय न्ही, आनी लोकांक जाय तें गांवांत मेळतलें जाल्यार पंचायत पयले घट करपाक जाय. हो सरकार चुकलेलो आसा, हो सरकार फेलियर आसा. एणें पंचायताक कांयच लक्ष घालूंक ना. आनी म्हणूनच जेन्ना पंचायत घटना देखूनच मतदारसंघान डेव्हलपमेंट सारको जायना. तूं बेजीक बारीक तर नदर मारली जाल्यार उदकाचे जे पळय आमकां गरज आसा, बेजीक रिक्वायरमेंट ऑफ द वॉटर, ही पायपलायन जी आसा ती कांय वर्सांची पयली आहा, आजून ती रिप्लेस जावंक ना. जे पळय इलेक्ट्रिसिटी आहा, इलेक्ट्रिसिटी ही बेजीक रिक्वायरमेंट ऑफ द पिपल. ही जे पळय आमचे वायर आहात, जे पोलाचेर वायर आसात ते कांय वर्सां पयले घातलेले. इट इज अ हँगींग, इट इज डिस्टर्बिंग दी इवन दी टुडे द प्लांटेशन. लोकांच्या घराचे वयल्यान वयता आनी हे हँगींग वायराक लागून कांय केस्तांवां जाता, लोकांच्या मदें दुस्पटे जाता. There's insufficient land. There is no land. Most of the land is either the hills have been cut, the fields have been filled, and there are projects that are coming, but there is nothing done for the local population. So we need to look at how we can balance our infrastructure with the environment, and have a balance between the both, so both can coexist. One, we have an environment which is we don't pollute our waters, we don't pollute the air, we don't do hill cutting, we don't fields. But at the same time, we also see at the growing population, how do we cater them in terms of housing, in terms of infrastructure like roads, electricity, water, which are basic necessities, and at the same time employment, schools and colleges. Education is very important. If anyone has to grow, education is important, and education culture is important. So education culture is very, very important in Goa. And if this education culture is set up in Goa, and especially in this constituency, the youth will not go haywire. Like the little while ago someone said there's a drug problem. Merely getting educated is not enough. Next comes the job aspect. And for this, two things are there. Either you get self-employed or look out for employment. Now in Kurtori, in this constituency, this is one more thing that is lacking. The present MLA has done positive things with regards to farming. But I wish the future MLA of Kurtori will definitely look into this aspect as well. Because we got to set up micro industry zones in every village of this constituency. And when we set up these zones, what will happen is there are lots of welding shops,
carpentry shops, then of course other small scale allied industries, working in these villages, and they are working in residential areas. These have to be put in one area and added, and more have to be added. The youth have to be given more opportunities by way of finance and way of training in the village. फुडंटाचे मतदार राजा डिबेटी वेल्यान लोकनमो माळेंतलो हो कुडतरकारांचो लोकनमो. कुडतरकारांक हे प्रस्न पयलीं सुटावे जाल्ले जाय. असो एक एक करून 40 मतदारसंघांचो लोकनमो फुडंट रिलीज करतले. ब्युरो रिपोर्ट फुडंट. घेऊया एक ब्रेक.